विसवा उपरांत येवकार भलायकी सेवा संचालनालयान गोमेकोच्या जोडपालवान सावड्डे 70 मेगा मेडिकल कॅम्प आयोजित केलो। लोकांनी ह्या कॅम्पाचो बरे रितीन फायदो घेतलो। ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर 70च्यान निलेश परवार। एक वेगळ्या तरेन आरोग्य सेवा चलोवपाचो आमचो प्रयत्न चालू। पयलीं तुमकां याद आसतली, सावड्डेच्या लोकांक याद आसतली की पयलीं आमी ते दोन आमच्यो बशी आशिल्ल्यो, ते बशीच्या माध्यमांतल्यान आमी गांवांत वचून आमी कॅम्प करताले। पूण हो तेच्या पेक्षा व्हडलो कॅम्प आनी डॉक्टरांचे आमकां सहकार्य आसले शिवाय आमी ते कॅम्प करूंक शकना। आनी योग्य तरेची सेवा ह्या पंचायत क्षेत्रांत आमचो लोक गरीब, आमच्या लोकांक टायम नासता की स्वताच्या आरोग्याचेर लक्ष दवरपाक। आनी म्हणूनच आमी ह्या तरेची पावलां घेता ज्या माध्यमांतल्यान तुमच्या दारार आरोग्य सेवा हाडून चेकिंग जावन स्क्रीनिंग जावन महिलांक बऱ्यापैकी मार्गदर्शन करून तांकां जे कितें ट्रिटमेंट लागता ते फ्री ट्रिटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेजान दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा। हांव एकूच मागूंक सोदता लोकांक की चड आनी चड लोक सावड्डे पंचायत क्षेत्र हो बरो पसरलेलो क्षेत्र आनी ह्या भागांतले प्रत्येक पंच सदस्यान आपलो लोक ह्या कॅम्पाक हाडपाचो प्रयत्न करूंक जाय। गाडयो आमी दवरल्या, पूण त्याच बरोबर ह्या कॅम्पाचो पूर्णपणे फायदो तुमी घेवचो। मेडिसिन्स पासून सगळे गोष्टी फ्री दिवपाचे आमी ठरयला। गोवा मेडिकल कॉलेजान तुमी गेल्यार 1 लाख पर्यंत इंजेक्शन आता फ्री लोकांक गावता। आनी आमी ठरयल्लें आसा की जे कितें दिवंक जाय लोकांक, जे कितें लोकांच्या आरोग्या खातीर गरजेचे पडटा वेगळ्या दृश्टीन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा। असो उद्देश आसा की लोक आमच्या हॉस्पिटलांत येवपाक रावना आसतना आमीच लोकां मदीं वचपाचें आनी हेल्थ हें दारोदारी पावोवपाचें अशें आमचें मिशन किंवा उद्देश आसा। सो नॅशनल हेल्थ मिशनाच्या अंडर हो उद्देश आतां दवरला की हेल्थ हें प्रत्येकाच्या दारा पर्यंत पावचें आनी लोक कोण तरी दुयेंत पडटले मागीर हॉस्पिटलांत येतले मागीर ताचेर उपचार करतलो अशें जायनासतना पयलींच लोकांच्या दारांनी वचपाचें, तांची तपासणी करपाची, कसलीं दुयेंसां आसात जाल्यार पयल्या स्थितीक ती सोदून काडपाची आनी ताचेर योग्य उपचार करपाचो। इतल्यान ताका लागून कॉम्प्लिकेशन्स जावचे ना, मेजर इलनेस जावचे ना किंवा मेजर दुखणी जावचे ना आनी आरोग्य बरें उरतलें, हो आमचो उद्देश। हो जो कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हांच्या गायडन्सा अंडर आमी हो कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा। हांगा विविध स्पेशलिटी जे गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान आमचे डॉक्टर आयिल्ले आसा, जशे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, गायनेकॉलॉजी, पिडियाट्रिक्स, ऑफ्थॅल्मॉलॉजी, स्किन मेडिसिन, ENT। हांगा ग्रामीण विभागान ह्या लोकां कडेन जे जाणटे लोक आसा, जे नेणटे लोक आसा ते दिसवट्याचें काम करतात आनी तांचें आपलें लक्ष जें आसता तें फक्त कामाचेर आसता। हाका लागून तांचें आरोग्य खुबशेंदां निग्लेक्ट जाता। सो आमी हो एक प्रयत्न आसा आमचो की आमी हो GMCंतल्यान हांगच्यान डॉक्टर हाडून हांगा विविध स्पेशलिटीचे हांगा सुविधा प्रोवायड करून आमी नवी तांकां जी दुयेंतां आसात ती डिटेक्ट करून हांगच्यान आमी GMCन व्हरतले आनी तांकां प्रायोरिटी बेसिसाचेर ट्रिटमेंट दिवन आमी तांकां बेगीनच्या बेगीन तांचेर उपचार चालू करतले।